एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी हांवूय बरें आसा. सो खूब दिसांनी ब्लॉग करता हांव. मदींच हांवें ब्रेक घेतलेलो कारण थोडे कितें रिजन्स आसले ताका लागून ब्रेक घेतलेलो हांवें. म्हजे ब्लॉग्स येनासले, आतां येतले कंटिन्यू. आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जेंच्यांनी म्हाका कन्सर्न दाखयलो. वॉट्सॅप, इंस्टा मॅसेजी केल्या म्हाका की तुज्या कजनाक कितें जालां काय. सो म्हज्या कजनाक कांय जावंक ते दांतांचो इश्यू आसलो. फाटीं फुडें दांत आसले, ताका खावपाक प्रॉब्लम जातालो, ताका लागून तिची सर्जरी जाली. सो तिची सर्जरी खरीच बरी जाली आनी आतां ताका घराय बीन हाडला. रिकवर जाता तें. सपोज तेंगेर केली जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलेंच तें कशें कितें आहा तें. कारण हांव सद्या म्हाज्या घरा आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार आयचो दीस म्हजो कसो कितें वयतलो, इवन हांव कितें म्हजें काम आसा आयज म्हाका तें बीन तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सो कंटिन्यू रावा, कंटिन्यू म्हाजो ब्लॉग पळयात. हे यार, गुड मॉर्निंग. सो म्हजी सकाळ जाली आनी पयलें काम आसता म्हजें तें नुस्तेकांक खावपाक घालपाचें. म्हजें एक्वेरियम गप्पीज आहा तांकां खावपाक घालपाचें. सो उठच्या उठून तें काम म्हाका पयलीं करचें पडटा. सद्या म्हाजे गप्पी फीश बकेटान आसा कारण एक्वेरियमाचें काम आसा ताका लागून हांगसर दवरल्या आनी बकेटान दवरले. तितून भरपूर बुरशें उदक जाता. फिल्टर म्हाका लावंक गावना, ताका लागून उदक बुरशें दिसता हांगसर. सो उठच्या उठून हें काम आसता म्हाका पयलीं. आनी एक्वेरियम सेटअप म्हजो चालू आसा ताका लागून तो फूल खाली दवरचो पडटा. आनी म्हाजी न्हू आत्तां सकाळ जाल्या. हॅरीची सकाळ तर 5 सुमार जाल्ली कारण तो 5 सुमार वॉकिंगेक वयता आनी आतां तेजी करमत चालू आसा. भरपूर एक्टीव आसा. आयज तो भरपूर खेळपाच्या मुडान आसा सामको. आनी पळयात तुमी मम्मी ताका कशी कितें खेळयता ती आनी तो कसो कितें खेळटा तो. सकाळी सकाळी हॅरीची मस्ती पळयात. हॅरी, हॅरी, हॅरी. एका खुर्चीवर वचून दुसऱ्या खुर्चीवर रे.
फायनली माझा ब्रश झालं आणि हांव आतां च्या घेवन बसला. च्या वांगडा स्पेशल आसा आयज फोव आणि फुटी चाव आणि मम्मीची अर्दी चाव घेवनूय जाली आणि हांव आतां बसला. होऊ शकता तुम्ही मम्मीची अर्दी चाव घेवनूय जाली आणि हॅरी तो पळय थंय बसला. हॅरी खेळोन बीन तोकलो आतां सो थंय बसलेलो आसा आणि हांव घेता च्या. चाव बीन जाली आणि आमी आतां एरिक घेवन वॉकिंगेक येयले. हांव आनी मम्मी दोगांय जाय पडटा कारण कोण माजर बीन फुड्यान येता जाल्यार तो एग्रेसीव जाता तेका लागून दोगांय गरजेची आहा. एरी सद्या वॉक करता. तो एक्चुअली भायर येवप म्हटल्यार तो टायमपास आसता कारण तेका मजा येता भायर सरूंक परत परत. पूण आमची कामां उरतात. चला आता घरा चला. एरीची पॉटी शटी जाल्ली आसा. टर्न जागे तशी टर्न जावची न्हू तेका उखलून. हा पळयात आमचो हॅरी मस्त. हॅरी हॅरी चला नाका हांव वयतलें मागीर. माझी सगळी घरातली कामां जाली. आतां हांव भायर आसा. घरातली सगळी पयली कामां करून घेतली तेज्या मागीर भायर येवया म्हटलें. भायली कामां तितलीच गरजेची आसा. सो फायनली हांव भायर येयलें आतां आनी हें काम एक्चुअली म्हाका मम्मीन 2-3 दीस जाले फाटल्यान लागलेली कर 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 म्हणून. तें काम म्हटल्यार ते जे सुपारी दिसता पळय तुमकां हां तें म्हाका एक्चुअली तिणी काडपाक सांगलेलें 4 दीस पयलीं. पण फाल्यां काडटा आयज काडटा आयज काडटा फाल्यां करता करून ते म्हाजे खूब फुडें पावले. सो फायनली आयज म्हटलें काडया. सो लागीं आसा तशें तें भरपूर लागीं आसा. दिसता काय नकळो हांव तुमकां खूबच लागीं आसा तशें तें. सो तें हांव काडून घेतलें आनी थोडी फारशी भायली कामां आसा ती बीन कंप्लीट करून घेतलें. आनी आयज संडे आसल्या कारणान कसो कितें दीस वयता पळोवया. सो चला माझे काम कंटिन्यू करता. तुम्ही बीन कंटिन्यू रावा आणि सपोज जर नवीन कोण आसत माझ्या चॅनलार जाल्यार सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. इवन बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरू नका. त्या कारणान तुमकां माझ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन येतली. चला माझी कामां करून घेता. हे आसा ते सुपारे म्हाका काडपाक जाय. हे पळयात लागीं आसा तशें. हांव ते काडून घेता आनी तुमकांय बीन दाखयता. आणि हे आमचे सगळे कुळागर. सकाळच्यान भरपूर टाइमपास केलो. आता ना आता काम करूंक जाय. टाइमपास खूप झाला. आता फायनली काम करूया.
हांव सुपरे लागीं करता आनी हो एक एक काडून भायर उडयता. म्हणजे डबल काम करता हो. पळयात आं. मस्तीपणा करतो फक्त मस्तीपणा. तो न्हय माझे काम वाडोवपाक येयल्लो आसा. काम करपाक येवंक ना, माझे काम वाडोवपाक येयला. पळयात नाल्यार कुठे गे पयलो. चला तेका तेजें कितें तें करून हांव म्हाजें काम करता नाल्यार म्हाका मम्मी घेवन तापयतली. तूं काम करपाक येयल्लें काय टायमपास करपाक येयल्लें काय? सो गायज म्हाका मम्मीन सांगलेलें मिरसांगो काडून हाड म्हणून. सो एका मिरसांगो आसा हय एक आसा. फोकस आणि आले पळोवया हांगसर एका आपल्या बोर्सांतले भाजी म्हण मिरसांगो म्हण काडपाक वेगळीच मजा आसता एक. बरोबर की ना? कोणाक दिसता खरें. हांगसर एक आसा हांगसर एक. हांवें सुपारे बीन लागीं केले आनी मिरसांगो बीन काडले. 5 मिरसांगो गावले म्हाका. आनी आपल्या बोर्सांतले मिरसांगो भाजी बीन काडप म्हटल्यार कितली वेगळीच मजा आसता न्हू. कोणाक अशें आवडटा म्हाका कमेंट करून सांगा. म्हाका जाल्यार म्हाज्या बोर्सान लावपाक काडपाक खूब मजा येता भाजी बीन लावपाक. बट ह्या वर्सांनी आमी लावकूच ना, अशी लायताली. सो फायनली हांवें मिरसांगो काडले.
आमकां फ्री टायम आसलो आनी दनपार जाल्ली, सो हांवें आनी मम्मीन चिंतलें की सुपारी सोलपाचें, कारण करता करता सुपारी भरपूर जाले आनी आमचे कडेन टायम कमी आहा, कारण इतले सोलपाक भरपूर टायम जाय पडटा आनी पेशन्सूय जाय पडटा, कारण ते इजिली सोलना, थोडे थोडे आसता ते बरे सोलता. सो आनी आतां अशें आहा की मम्मी घरा आसा, शेतान कामाक वचना, सो दोगांय बसले काय बेगिना जातले आनी हांगसर एका पळोवं शकता हो आमकां इरिटेट करतालो, वाज हाडटालो आनी फुडें दिसतलेंच तुमकां सुपारी कशें कितें सगळ्याक उडयल्या तेणी. आमकां एंटरटेनमेंट बी करतालो तो, आमी कामूय करताले आनी तेजे बरोबर गेमी खेळटाले हांव जाल्यार, आनी सगळ्याक करता करता सुपारी तेणी पसारो घातलेलो खेळटा खेळटा, आनी अशें करून आमी सुपारी सोलताली, सायड बाय सायड तेजी मजाय पळयताली. तुमी पळयात कसो कितें खेळटा तो, उडक्यो मारून मारून, आनी आमकां पळोवपाक तर मजा येताली. तेज्या मागीर दुसरो बी इल्लो थंय, काका गेले माजर बोक्को म्हणू शकता, तोय बीन खेळपाक लागलो आनी दोगूय मेळून ते अशें खेळटाले आनी आमी तांकां सुपारी सोलता सोलता पळयताली कितें करताली, आनी करता करता ते सुपारे भायर उडोवपाक लागले खेळटा खेळटा. आनी हो तर एकदम हे आसलो सामको खेळपाक, एक्टीव आसलो म्हणटा तशें. पळयात कसो खेळटा तो, आनी आमकां भरपूर मजा येताली, कारण आमकां एंटरटेनमेंट थंय कांय नासलें, कारण आमी भायर बसलेली, आमच्या वस्त्र्यार म्हणटात थंय, वस्त्र्यार बसून चलताली. घरान बसले काय मागीर कोयर जाता सगळो आनी भायल्या भायर केले काय बरें पडटा. आनी एका पळयात सुपारे पळयात कशें कितें सायडीक उडयले, सायड बाय सायड बॉलूय आसा, बॉलानूय खेळटालो सुपाऱ्यांनी खेळटालो, सगळ्याक अळशीक केल्ले. आनी हांगसर हांव उठलेलें कारण सुपारे भरपूर तेणी भायर उडयल्ले, सो ते हाडपाक गेल्ले हांव, करता करता भायर उडयतालो सगळे. आनी सुपारे बरे क्लीन करूनूच दिवचे पडटा, बुरशे दीत जाल्यार आमकां घेयनात ते शॉपकार आनी प्रायजूय कमी दिता, सो क्लीन करपाकूय भरपूर टायम लागता. ये हमारा शैतान का बच्चा, आनी कितलो पसारो घातलो पळयात, थंय बॉल, हांगसर सुपारे, हांगसर सगळ्याक सुपारे, सगळ्याक सुपारे उडयले. लागीं कर मरे ते आतां, चल चल उठ, चल उठ उठ, चल उठ. तरी तेज्या सोपाना गे. माझे सुपाऱ्यांचे काम करून घेता आनी तुका परत मेळटा, केन्ना मेळटा तें खबर ना, सांजचे सकाळी, सो मेळटा तेन्ना म्हजें काम करून घेता. चलत आमगेर न्हू आकाश येयल्लो आसा, कारण तेका फाल्यां कॉम्पिटिशन आहा खंय क्राफ्ट करपाचें कितें तरी म्हणून, आनी तो म्हाजी हेल्प घेवंक येयल्लो आसा. सो तुमकां आकाश दाखयता कितें करता तो, क्राफ्ट करता तो सद्या बसोन. चला तर पळया तुमकां दाखयता. हांगसर आकाश बसलेला, आकाशाचो क्राफ्ट मम्मी करता आनी तो बिंदास बसलेला, पळय पसारो घातलेलो हा, आनी मम्मी तेजो क्राफ्ट कंप्लीट करून दिता. हय मरे, कसलो क्राफ्ट हा सांग मरे. फाल्यां तुका कॉम्पिटिशन हा पंचायतींत, ग्रामपंचायतींचो, सो तेका सद्या आमी हेल्प करता. आनी टायम जाल्लो आसा 8. तेका भरपूरूच बेगीन चिंतून येयलें की क्राफ्ट फाल्यां व्हरोंक जाय कॉम्पिटिशनाक म्हणून, कारण 8 जाल्ली आसा आनी 8 सुमार आमी आतां हे करपाक बसल्या. सो तुमकांय दाखयता कितें कितें सद्या हांगसर चालू आहा तें. मम्मी सद्या तेका हेल्प करून दिता आनी तेजे मोस्टली न्हू अशेंच आसता, जेन्ना तेका कितें करपाचें आसता न्हू तेन्ना तो रातचोच येता आमगेर करपाक. बरोबर न्हू आकाश? रातचोच आसता चडसो पळयशात जाल्यार, कारण तेका दिसाची याद येना. आनी हालींच्या व्हिडियोन आकाश तुमकां दिसोंक नासलो, असो आयज दिसता.
सो सगळ्यांक हाय कर आकाश. हाय. हाय. सांग सर आमचं क्राफ्ट. आई मम्मी सारखी ऍक्टिव्ह आहे. मम्मी सदांच ऍक्टिव्ह असता. आई जास्त ऍक्टिव्ह. तुझं क्राफ्ट हा म्हणून. चला तुमकां बी दाखयता आम्ही क्राफ्ट किती करता तो. फाल्यां प्रोग्राम चुकलो जेंका खबर ना तेंका सांगूंक सोदता आकाश माझ्या काकाचो चेडो बट माझ्या मम्मीकूय तो मम्मात म्हणटा. तुम्ही ऐकला आसतले केन्नाय व्हिडिओ सो कन्फ्यूज जाले आसतले बट माझ्या काकाचो चेडो तो आनी चडसो आमगेर आसता. माझ्या व्हिडिओनूय आसता इवन म्हाका हेल्प करपाकूय आसता. हांवूय ताका हेल्प करता आनी यूट्यूबार सुद्दां म्हाका तो भरपूर हेल्प करता. भरपूर हेल्प केलें म्हाका तेणी यूट्यूबाक लागून. सो ह्या व्हिडिओन्स आकाश तूं व्हिडिओ पळयताले थँक्यू म्हणटा तुका कारण तुवें म्हाका खरीच हेल्प केल्या यूट्यूबा खातीर. आनी हांगसर आमी तेजे प्रोजेक्ट म्हणजे क्राफ्ट करताले. आमच्या पंचायतीन फंक्शन आसलें सो तांकां क्राफ्टाचें कितें करून व्हरपाचें आसलें वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट म्हणून. आनी ऑप्शन नासलें आमचे कडेन तितले कारण लेट सांगलेलें तांकां कितें करून हाडा म्हणून. आनी तो 8 सुमार आमगेर करपाक गेल्लो सो आमच्या कडेन इतलें ऑप्शन नासलेंच कितें करतली कारण तितलें कितें सामानूय नासलें कितें क्राफ्ट करतली म्हटल्यार क्राफ्ट पेपर बी नासलें. सो आमी अशें केलें थोडेशें आनी पळोवंक शकता तुमी ताका एका जाग्यार थारो जायनासलो कारण ताका खबर आसलें व्हिडिओ चालू आसा म्हणून. सो तो ओवर एक्सायटेड आसलो कारण तेजे फ्रेंड्स बी तेजे व्हिडिओज पळयता आनी तो खरोच म्हाजे व्हिडिओ शेअर बी करता आनी सगळ्यांक सांगताय बी की दीदी आपले व्हिडिओज करता पळयात म्हणून. ताका लागून खरेंच आकाश थँक्यू तुका परत एकदां थँक्यू. तुवें बीन म्हाका सपोर्ट केला यूट्यूबा खातीर. खरेंच थँक्यू तुका. आनी आमचे भयण भावाचें रिलेशन अशेंच उरों न्ही अशेंय बीन मागता. सो हांगसर तेजी मस्ती चालू आसली पळोवंक शकता तुमी क्राफ्ट तर करनासलो. सो फ्रेंड्स आकाशान वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ऊल सिलेक्ट केला. उलाचें कितें तरी करपाक म्हणून तेणी ऊल सिलेक्ट केल्लें आसा आनी तेजें काम सद्या हांव करता आनी तो पळोवंक शकता आरामशें न्हिदलेलो आसा. पळयात मातसो ताका. सद्या टायम जाला 9 सुमार आमी बसून हे करता. मम्मी गेली कारण आमकां न्हावपाक बीन जाय आसली ताका लागून आनी भरपूर टायम जालो सद्या. आनी सपोज जर आकाशाचे फ्रेंड्स बीन कोण पळयता न्हू जाल्यार कमेंट करा पळयात आकाशाक. व्हिडिओ हांवें केला हे पळय हांवें केला. काय करूंक नाय न्ही सगळें हांवें केला. हे फटफटे. आनी सपोज जर एका प्रायज बीन गावल्यार म्हाका दिवपाचें कारण हांवें मेहनत केल्ली आसा. पळयात मातशें आकाशाक. आकाश प्रायज म्हाका न्हू. ऊल हांवें हाडला. ए ऊल तुवें हाडला तरी मेहनत म्हाजी पेशन्स जाय. ऊल कोणी काढला मी काढला. पळय रे फूल कातरला मी बसयले मी विणी केले मी. सो गाइस तुम्ही प्रूफ आसा पळय आतां हांवें मेहनत केली तरी हो कितें करतलो आपूण केला म्हणून सांगतलो थंय वचून बट म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हांवें व्हिडिओ केला आनी इतलेंच सद्या जाल्लें आसा. बाकीचें उरला आनी तो सद्या तर कांयच करिना. सो बाकीचें उरला तें करून घेता हांव. इतलेंच जालां सद्या म्हणजे चला तुमकां दाखयता. आनी पसारो पळयात तुमी सद्या कितें पसारो घातलो तो. हय बीन काडूंक जाय म्हाका. फायनली आकाश क्राफ्ट करूंक बसला. क्राफ्ट सिरियसली कलर करता तो. आपले जॅम येताले बेगीन करूंक जाय न्हू आपलें काम. धांक बीन रावता अभ्यास करून आता सिरियसली क्राफ्ट करतात. आकाश दाखय रे. सो गाइस काय बरें दिसता. फायनल लुक कंप्लीट जाल्या उपरांत तुमकां दाखयतले फायनल कशें दिसता.
जाल्यार ताका करूनी डिस्टर्ब करया नाका आमी. सो फ्रेंड्स हे आमी क्राफ्ट करून घेता आणि आयचो व्हिडिओ हांगाच कवर करता. सपोज आयचो व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या आमचं देव बरें करून तुमच्या सगळ्यांची. सो बाय बाय तुमच्या सगळ्यांनी.